नमस्कार सोमेस्त आयकुप्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK आणि वितरायलोले कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हांव आयच्या दिसाक जो जावन आसा बरो सुंकरार मानेस बाब एंथनी कोरेया पियनकार हाणे बरयलेली एक कविता सादर करता। कवितेचे नाव जेजूचे कोश्ट। तर आयकात। जेजूचे कोश्ट। स्वर्ग संवसाराच्या रोसणारा आमकां आमच्या पातकांच्या गुलामपणांतली मेकळी करूंक होय सुटका दिवंक कितलेच कोश्ट दुख भोगून तान भूक आणि वळवळे सोंसले जोड वजनादीक खुरीस खांदार घेवन ओरिश्ट फातरां गुंड्याचो पर्वत चोडून कितलेच पावटी जमनीर शेवटोन पडलो कुडीर चापकांचो मार घेवन आमोलीक रोगताचो शिंवोर केलो तानीक शिरको पियोन आंगाचे कपडे पावणेक घालून कांट्याचो मुकुट माथ्यार खिंचून खुर्सार 3 खिळ्यांचेर खिळायलो दर दिसाक आमी पातकान जियेतांव तुझे दुख उदीक वाडयतांव प्रत्येक खिणाक तुका खुर्सार खिळायतांव उपास करून पेल्याक दुखोवन प्राचीत काळांत आसांव म्हूण विसोगतांव मोना काळजांत आपलेपणाक वेंग मारून राग क्रोड आणि नोसायेच्या जाळाक शिरकून आमचे मेळ्ळे कोशयेंस साप करून आमचो बारादीक खुरीस घेवन तुजे फाटल्यान चलोंक आमी विसोत्तांव तेर्स मागणे कोत्तांव पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतांव तुजे पवित्र कूड रोगोत आमी शेवटांव तुझे दुख ओदीक वाडयतांव बापा आमी चुकल्यांव आमकां बोगोस सायबीण माय तुझे दोयाळ काळीज आमी ओदीक पिसडून तुझे दुख वाडयलां सगळें दुख मोन्यांनी सोंसून शेवटाची घोडी मेरेन एकसूरपणान तुज्या एकल्याच पुताक तुवें सांगात दिलो तर आयकुप्यांनी ही आयची कविता जावन आसली जेजूचे कोश्ट आणि ही कविता रोचपी मानेस बाब एंथनी कोरेया पियनकार गांवान सायपे कांदोली गोंय तर हांव RJ रॉकवाज बिहुल आवाज आणि आवाज कम्युनिटी रेडिओ मॅनेजर अली बेग हांकां काळजान थान दिन वाचता तेच परी तुमकां आयकुप्यांक हांव काळजाचे खोलायक थान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी जेजूचे आशीर्वाद तुमकां आवडेता तर मेळचे हेच कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय फुडले पावटी आदियोस।